नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यक्रमात तुमचं येवकार. सद्याक मडगांवाक एक बोवाळ जाला की आमचे नगरपालिकेन कर वाडयला अशें म्हणटात. ओपोजिशनाक जे कोण आसात ते म्हणटात पालिकेचे किंवा आमदार म्हणटा कर बीर कांय वाडोवंक ना, वाडयल्यात ते थोडेच वाडयल्यात. सो एक कॉन्ट्रोवर्सी जाली आहा. लोकांक सद्याक सगळे लोक बुचकळ्याक पडल्यात. कितें एक्चुअली खरेंच कर वाडल्यात काय, कितें काय वाडूंक नात काय, ओपोजिशन बेश्टेच आरोप करतात. सो हाजेर एक क्लॅरिटी मेळची. ह्या खातीर आमी आज मडगांवचे नगराध्यक्ष दामू शिरोडकार हांकां आज आनी आमिरात. दामू येवकार. तुका आनी सगळ्याक पयलीं तुका परबी दिता. कित्याक काय विचारतलो, देव बरें करूं. कित्याक काय म्हणटलो, कित्याक हांव तुका प्रत्येक शो येता विचारतलो कितें म्युनिसिपालिटीचे कलर ना, तो तुका पयल्यार कितें दिसता काय म्हणून. आनी ह्या फावटी जेन्ना पयल्यार बरो एक कलर आशिल्ले आमची म्युनिसिपालिटी दिसता. आनी मेन म्हणटा ताजे परस हे की जो आमचो पयलींचो जो रंग आशिल्लो ओरिजिनल कलर तातूंत परत ती म्युनिसिपालिटी आयल्या. ताका लागून एक मडगांवची ग्लोरी आमी रिस्टोर जाल्या अशें म्हणपाक शकतात. म्हणजे म्युनिसिपालिटीचे पयल्या मेन म्हणटा ते म्हाका एक सांग, एक सद्याक जो आतां इश्यू जाला आमचो टॅक्साचो, सो कित्याक कितें विरोधक म्हणटात एक 60 ते 70% वाडयला, थोडे हातूंत भितर म्हणटात ते 100 ते 150% वाडयला. कितें एक्झॅक्टली सिच्युएशन आहा? सगळ्यान पयलीं म्हाका ह्या साश्टीकार प्रोग्रामा आपयलो तुजे धन्यवाद. सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार तुज्या तोंडांतल्यान शब्द आयलो टॅक्स वाडयला. म्हाका दिसता गेल्ले 7-8 दीस 10 दीस सगळे प्रसार माध्यमांतल्यान बातमी येता की टॅक्स वाडयला, टॅक्स वाडयला, टॅक्स वाडयला. हांवें काली प्रेस कॉन्फरन्स आमदार म्हजे बरोबर आशिल्ले आमी फंक्शना बरोबर हांवें थंय सांगिल्लें सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार एक सुशांत बाब एक गोश्ट लक्षांत दवर, आमी एक नया पैसाचो टॅक्स म्हणटा तो वाडयलो ना. लक्षांत दवरात. प्रेसान काही गोश्टी म्हजे दृश्टींतल्यान प्रामाणीक मत आसा. जेन्ना आमी प्रामाणीकपणान काम करतात तेन्ना प्रामाणीकपणान थोडें प्रेसाचें इल्लें प्रामाणीकपणान न्यूज स्प्रेड करची अशी म्हजी अपेक्षा आसा. कारण हांव सगळे प्रेसा भावांक खूब मानता. म्हाजो प्रेसाचेर सगळे म्हणजे प्रेसाचे भाव आमी टॅक्स म्हणटा तो वाडयलो ना. आमी टॅक्स आसा तसोच दवरला, एक पैसा वाडयलो ना, सिंगल पैसा. आमी वाडयलो म्हणटा तें ट्रेड टॅक्स. तुमचें रिझोल्युशन एक आसा तातूंत भितर म्हणलां की टॅक्स आमी 10 ते 15% वाडयतले. टॅक्स वाडयलो ना, टॅक्स वाडयलो. तुजेच रिझोल्युशनाक आसा? ना ना, रेझोल्युशन तूं काडना पळय. हांवें पळय ते वाचला टॅक्स वाडयलो ना. आमी कितें म्हणिल्लें 15 ते 20% 25% अशें कितें वाडयतले. आमी वाडयलो म्हणटा ट्रेड. पळय ट्रेड लायसन. आतां बारीक गाडो आसता, बारीक शॉप आसता, ताका ट्रेड लायसन आशिल्लें 1600 समथींग 1800 आशिल्लें. तें आमी एट पार करून 2500 रुपया केलां. कारण कितलीं वर्सांच जालें वाडून आशिल्लें, कितलीं वर्सांच. जवळ जवळ म्हाका दिसता म्हजे 16-17 वर्सां काय 15 वर्सां कितें 10-12 वर्सां मागीर जालीं पळय वाडयलो नाशिल्लो. तूं जरी अशें म्हणटा वाडयलो नाशिल्लें पूण तुमच्या सिस्टमींतल्यान जर म्हजे कडेन थोडी रिसिट्स आसात, तातूंत भितर तांचे आफ्टर 2 वर्सांनी 20% आपोआप तुजे सिस्टमींतल्यान तांचे ते हे कितें ट्रेड लायसन्साचे आसता ते फीज वाडयल्ली आसता. सो वाडयलो ना कशी प्रत्येक वर्साक तूं 10% वाडयता तुजे सिस्टमा प्रमाणे. सो वाडयलो ना अशें कसो दावो? ना, वाडयलो ना. तूं काडलें पळय. ना पूण सिस्टम म्हजे कडेन रिसिट्स आहा. म्हजे कडेन रिसिट्स आहा फाटले. म्हणजे आतां कशें कळ्ळें खबर ना. आमी हो शो करतले म्हणून म्हाका थोड्यांनी ते रिसीट धाडल्यात की आमचे पयलीं इतले आशिल्ले, म्हणजे एकल्यान आमकां आपूण अप टू लास्ट इयर 1800 रुपया आशिल्ले, आज आपल्याक जवळपास 4600 सुमार. तेच कॉम्प्लिकेशन्स कोणाक कांय कळूं ना. ओके. आनी इश्यू अननेसेसरीच केल्ले कडेन आसा. कॉम्प्लिकेशन केलां. पयलीं कशें आशिल्लें, पयलीं जे आमी ट्रेड लायसन इश्यू करताले ते ट्रेड लायसन इश्यूक एक अमावंट फिक्स आशिल्लो. ओके. 1800 काय 1600 कितें तरी इश्यू रेट आशिल्ली. एक बारीकशे गाड्याक जावं बारीकशे शॉपाक ट्रेड लायसन तितलेच पयशे आशिल्ले आनी व्हडले मॉल आसला ताका तितलेच पयशे आशिल्ले. आमी कितें केलां परतें हांव सांगता तुमकां, टॅक्स वाडोवन ना. सुशांत बाब, टॅक्स म्हणटा हो शब्द हांव रिक्वेस्ट करता प्रसार माध्यमांक, टॅक्स म्हणटा हो शब्द टॅक्स वाडोवन ना. आमी
आमी विचार केला म्हणून तो ट्रेड लायसनाचो. ओके. ट्रेड लायसन जे आतां म्हजो गाडो आसा, म्हाका गाड्याक ट्रेड लायसनाक घेताले 1800 रुपये कितें तरी. तें आमी सगळें करून 2500 म्हणजे 2500 रुपया एट पार केलां. म्हणजे कितले, आनी तेंय बी कितें अप टू 20 स्क्वेअर मिटर. ओके. 20 स्क्वेअर मिटर जो कोण ट्रेड लायसन आसा ताका आमी 2500 रुपये केला. ओके. 800 वेल्यान 2500 केला. हय, 1002 म्हणजे 20 स्क्वेअर मिटर पर्यंत. अबाउट 20 स्क्वेअर मिटर म्हणजे अबाउट 20 स्क्वेअर मिटर ते 50 स्क्वेअर मिटर आमी 4000 रुपये केला. कळ्ळें न्ही. आनी अबाव 50 स्क्वेअर मिटर आनी थोडे कितें म्हणजे तातूंत भितर आमी खुबश्यो क्रायटेरिया केल्या. पयलीं त्यो क्रायटेरिया तश्योच आशिल्ल्यो. कशें म्हणजे फॉर एग्जाम्पल सलून्स जावंये, क्लिनिक्स जावंये, आनी अशे वेगळे खुबशे हे आसात. तुका लिस्ट आमचे लिस्ट पळयल्यार कळटलें. तातूंत आमी त्यो क्रायटेरिया हाजे प्रमाणे मॉल आतां पळय म्हजे वॉर्डान विशाल मेगामार्ट मॉल आसा. एक थंय साजे सायडीन शॉप आसा हागेले कोण तो विनीत म्हणटा गेले ताका 1800 रुपया ट्रेड लायसन आनी मॉलाकूय 1000 रुपया. हें जावंक शकता? हें जावंक शकता? तुमी सांगा म्हाका. हें जावंक शकता? आमी तातूंत भितर क्रायटेरिया केले कडेन वेगळे क्रायटेरिया केले कडेन आसा. कळ्ळी. आनी त्या क्रायटेरिया प्रमाणे ते थोडे वाडय. आनी तेंय बी कशें केले कडेन क्रायटेरिया आमी बेश्टेच बसले आनी वाडून ना. आमी ताचेर विचार केलो. पर्सनली हांव गेला न्ही, हांव वास्को मुन्सिपालिटी गेला, हांव चेअरपर्सना मेळ्ळा, वास्कोचे चीफ ऑफिसर मेळ्ळा, आमी पणजे हांव पर्सनली गेला स्टाफा बरोबर. हांवें पर्सनली तांचे रेट कंपायल केल्या आनी त्या हिशोबान आमी तें केलां. आनी कित्याक थोडो इल्लो वाडोवचो न्ही? कित्याक वाडोवचो न्ही? आनी खंय आमी पळय एक गोश्ट लक्षांत दवर सुशांत बाब, आमी जें कितें कार्य केलां पळय तें कोणाक सामान्य मनशाक त्रास जावचो न्ही ह्या हेतून करूं ना. लक्षांत दवर. आमी प्रामाणीक मतान हांव जरी गेल्ली 2.5 वर्सां प्रामाणीक मतान काम करत आयिल्ले कडेन आसा. कळ्ळें न्ही. आमी परत एकदां सांगता, आमी टॅक्स म्हण तें वाडोवन हावस टॅक्स, आतां हावस टॅक्स ट्रान्सफर फी ही वाडयल्या. कशी? नॉर्मल आमी हावस टॅक्स ट्रान्सफर घेता म्हणजे म्हजो एक फ्लॅट आसा, हांव फाल्यां विकतलो, सुशांताक विकतलो आनी सुशांत मागीर तो तुका विकलो, तूं तसो म्हणटा तुजें नांव ट्रान्सफर करून घेतलो, तुका ती ट्रान्सफर फी 3000 आशिल्ली. ती 3000 आशिल्ली ती आमी 4000 केल्या. इतलेंच. आनी तातूंत ट्रान्सफर टॅक्स वाडयला, ट्रान्सफर फी वाडयल्या. जो कोण ट्रान्सफर करपाक येता ताची फी वाडयल्या. कळ्ळें न्ही. तें एकूच 3000 आसा ती 4000 केल्या. ती बी कितें वास्को बी तशी आसा. सो वास्कोचे एट पार दवरल्या. आमी ताजे भियण वचूना. पणजे 5000 रुपया आसा, आमी त्याचे 5000 वचूना. आमी कितें म्हणलां तर वास्को आसा न्ही, आमी वास्को त्या एट पार रावल्या की 2 मुन्सिपालिटी एट पार आसूं न्ही. आनी आमची मुन्सिपालिटी एक क्लास मुन्सिपालिटी. इतलेंच बरें गांव. अनेक इश्यू जालो तो एडवोकेट्स ते म्हणटात अवर जाल इज नॉट ट्रेड, सो तूं आमकां ट्रेड लायसन्स. कोणें सांगलो तुका? तो तांचो. तुका कोणें सांगला? म्हाका खंयच्या एडवोकेटान सांगलें तें पयलीं म्हाका सांग. एडवोकेट एसोसिएशनाचो दावो आसा. तुका खंयच्या एडवोकेटान सांगलें तें म्हाका सांग. एसोसिएशन न्ही. एडवोकेट एसोसिएशन म्हजे मला येवन ताणें म्हाका डेलिगेशन लेटर केल्लें मरे. हाणें म्हाका लेटर ताणें आमकां मुन्सिपालिटीक लेटर केल्लें. एक्टा भितर क्लियर कट मेन्शन केल्ले कडेन आसा एडवोकेटाक ट्रेड लायसन लागता अशें म्हणून. एक्टा भितर हांव बेश्टी हांव कांय गोश्ट्यो पळयले आनी बेश्टी हांव बेश्टी वाऱ्यार उलयना. एक्टा भितर हांव म्हजे ATO चीफ ऑफिसर ME आनी AO घेवन बशिल्लो आनी क्लियर कर एक्टा भितर मेन्शन केलें का एडवोकेट्स हे आनी बाकीचे हेतर कोण तुमी क्लियर एक्टा भितर ट्रेड लायसन कॅटेगरी येतात. आतां तांचे थोडे मुन्सिपालिटीन कितें केलां, तांकां ट्रेड लायसन लावना, तांकां ते हाज्यो प्रोफेशनल फीज ते करूं येता. एडवोकेटाक कितें आसा तें प्रोफेशनल फी करूं ते करूं येता. कळ्ळें. आमी ते ताजेरूय विचार चालू त्या म्हणटा हांवें तशें डिस्कशनूय केले कडेन आसा. एक एडवोकेटाक प्रोफेशनल फीज ती लावूं येता. कळ्ळें. ट्रेड म्हणटाच एक आक्षेप आशिल्लो ना. एक्टान मेन्शन केले कडेन आसा. जेन्ना एक्टान मेन्शन केले कडेन आसा तूं तें एवॉयड करूं शकना. तांकां घडये खबर ना जायत एक्टान दिसा आसा म्हणटें. ओन्ली एक्टाचेर आसा मरे. एडवोकेट्स आर कमिंग अंडर ट्रेड कॅटेगरी. ट्रेड कॅटेगरी एडवोकेट येता. सो म्हाका कितें जाता तांचे जाय जाल्यार तांकां आतां एक कडेन खंय तरी हांवें आयकलां खंयतरी मुन्सिपालिटीक प्रोफेशनल फीज एडवोकेटाक ही प्रोफेशनल फीज म्हूण लायिल्ली कितें आसा. आतां ती प्रोफेशनल फीज जाल्यार तशें तें कन्सिडर करूं शकता, करूं जाता. आनीक कितें आसा की आतां
एखादी तुम्ही म्हणता फाटले कितले ते वाडवूंक ना आतां वाडल्या ताका लागून एक आनी गोश्ट सांगता तुका क्लॅरिफाय करपाक. पयर हांवें बुधवाराक हांवें आनी फायली म्हणजे सगळें खोदून काडलें पयलींचें. तातूंत भितर मेळ्ळा ज्या वेळार लेट वाडयल्ले कडेन आसा पळय, पयलीं कितें वाडयल्ली आहा तातूंत 300% वाडयल्ले कडेन आहा. ओके. तुका जाय जाल्यार फाल्यां कांय डॉक्युमेंट सगळे धाडटा. तेन्ना कोण आशिल्लो चेअरपर्सन? ते हांव तितले क्लॅरिफाय करूंक पावना. 300% वाडयल्ले कडेन आहा. 250 ते 300% वाडयला. ऑन रेकॉर्ड आसा. ओके. ऑन रेकॉर्ड आसा. ओके. ऑन रेकॉर्डाचेर आसा. 250 ते 300% वाडयल्ले कडेन आसा. पळय कशें आसता सुशांत, आमी काही रेट थोड्यो रेट ट्रेडाच्यो वाडयल्या, हाजो अर्थ असो न्हय की ना कोणा तरी बुद्ध शिकया म्हणून वेळ ताका ना. सगळें ओवरऑल चिंत म्युन्सिपालिटी सद्या एट प्रेझंट 2.5 crores म्हणजे 2.5 कोटी आमी सॅलरीक लागता. 2.4 crores म्हणजे 2,40,00,000 रुपया पर मंथ सॅलरी लागता. ताजे भायर इतर खर्च मेंटेनन्स म्हणजे स्टेशनरी हे म्हणजे जवळ जवळ ते 30 लाख 30-35 लाख तेही लागतात. बारीक बारीक खर्च हें जालें तें जालें हें जालें. लास्टाक खंय तरी म्युन्सिपालिटी चलोवंक जाय न्ही. ते बरें आपूण रिकवरी म्हाका अभिमान सांगता आज दिसता इतली जी तुमचे कडेन रिकवरी तुम्ही रिकवर करपाची उरल्या ती कित्याक जायना? एक शब्द एक आनीक हे म्हाका दिसता तुमच्या नगरसेवकान तुवें बसून मान्य केलें आसतलें की कितलीशींच वचून दुकानां ते ट्रेड लायसन्साच्या अंडर येवंक ना आनी ते विदाउट ट्रेड लायसन्स हे करता. सो तांचे कडल्यान ते करता मरे हांवें हातांत घेतलो न्ही. हांवें आतां पळय गांधी मार्केट आनी न्यू मार्केटाची सर्वे जाली. ओके. गांधी मार्केटाच्या न्यू जी एजन्सी केली ताणें आमकां ऑलरेडी रिपोर्ट सबमीट केलो. कळ्ळें न्ही. कशें आसा कोणी आतां आमी म्हज्या वॉर्डाची हांवें टोटल सर्वे केली. म्हज्या वॉर्डाक 40% लोकांनी ट्रेड लायसन घेना. आतां तातूंत भितर 25% अशे जेन्युइन केसीस आसा. 20 वर्सां कोण चलयल्ले कोण शॉप चलयलेले आसता ताजे आनी भाडकाराचे बरें ना. भाडकार ताका भायर काडपाक सोदता. तो म्हणटा आपणे 25 वर्सां तो आतां आपल्या कसो भायर काडटलो. कळ्ळें तो भायर सरपाक ना हो ताका भायर काडपूंक शकना. तांचे भितर लिटिगेशन तो ताका लीज एग्रीमेंट रिन्यू करना. सो आमी ताजेर एक लिगल ओपिनियन घेतात. आमी आनी ताकाय आमी टेम्पररी ट्रेड दिवपाचें आमी तोय प्रयत्न करता. एक अवघ्या 10 ते 15 ताजेर आमी डिसिजन येता. कळ्ळें न्ही. पूण खुबशे लिटींग आमी कोणाक पर्पजली इल्लीगल धंदो करता म्हणटात. म्हाका सांग आतां तुवें सुरवातीक म्हाका एकच पासून उलोवपाक दी. तुवें आतां सुरवातीक कितें म्हळें टॅक्स वाडयला ते खूब पयशे वाडयला तूं कोणें रिसिटी धाडल्या अशें म्हणून. ते बरे मनशांनी तुका रिसीट धाडल्या आसतल्यो. ज्या मनशांनी तुका कित्याक फोन करून सांगू ना आमी इल्लीगल धंदो चलयता रे, आमी इल्लीगल धंदो चलयता, आमी ट्रेड लायसन म्युन्सिपालिटी केन्ना आमी म्युन्सिपालिटी कानां घालता मरे, म्युन्सिपालिटी फटयता मरे, त्या मनशान तूं कित्याक फोन करून सांगू ना. हाजेर तुजें उत्तर कितें आसा? त्या मनशांनी तुका फोन करून सांगू ना कितें सांगू ना. आपूण मडको घेता न्ही ना ना कसलो आसा मडको. तो मडको घेवन तूं फॅमिली पोसना. मडको घेता मडको घेवन फॅमिलीक पोसना आपल्या भायर भुरग्यांक पोसना. हांव म्हणटा इलिगल जर कोण करता जाल्यार इलिगल केल्यार मुगे आमी सांगतलो. इलिगल जाल्यार आपूण स्वता कितें सांगतलो. ते तुमची काम न्ही. इलिगल करता जाल्यार ते करता मरे. कोणाचेच इंटरफियरन्स जावचें ना जावूं जायना. करता मरे पळय मरे फुडली एक 8-10 दीस दी मरे. सगळें आतां गव्हर्मेंटाचें हें येयलां न्ही सगळें इलिगल हायकोर्टाचें डिसिजन आयलां न्ही. आमची ऑलरेडी गेली टीम फिल्डार पावली भोंवपाक. हांव सकाळीं पयलें हाकेच्यान त्या सगळें भोंवताले. हांव तुका हांगा एक्यूज करपाक लागून आपयलाच न्ही. क्लॅरिटी मेळपाक जाय म्हण तुका आपयला. ताका लागून हांव हें करता. एक म्हाका सांग इतली रिकवरी उरल्या ती रिकवरी करपा खातीर तुमचे प्रयत्न कितें आसात? रिकवरी करपाक हांवें गेल्ली 3 म्हयने जाले. MI जे आसा पळय म्हणजे म्युन्सिपल इन्स्पेक्टर्स तांकां हांवें टार्गेट दिलां. व्हडलेशें तुमी काम करा. दिसाक 10 प्रिमायसीस तुमी आयडेंटिफाय करा. एक MIन सोमार ते शुक्रार पर्यंत 10 प्रिमायसीस आयडेंटिफाय करपाच्यो. तूं वच एरिया वायज तांकां वॉर्ड वांटून दिल्ली कडेन ते एरिया वायज वच आनी ताजें ट्रेड लायसन्स आसा सायनबोर्ड कितें आसा ते हावस टॅक्स तो पे करता. आनी जवळ जवळ 4-4.5 रुपया 4.5 प्रिमायसीस आमी ऑलरेडी एट प्रेझेंट ताणें डेटा हाडिल्ले म्हणजे रिकॉर्ड हाडिल्ले तातूंत भितर. आतां तातूंत भितर पळयलें जाल्यार 25% खुबशें लिटिगेशन आसा. ओनराच्या मदीं भाडकारां मदीं खुबशे. ताका लागून ते ट्रेड लायसन घेवंक शकना बावळे. हांव अशें म्हणना की सगळेच इल्लीगल धंदो करता अशें म्हणून. सगळेच इल्लीगल धंदो करता अशें म्हणून हांव म्हणना. कळ्ळें. सगळे दिले पूण कांय ताका डिफिकल्टी आहा टॅक्निकली म्हणजे ताजे ओनरां मदीं भाडकारां मदीं खुबशे म्हणजे ओनर कितले वर्सां जाले. आतां म्हजो एक फ्रेंड आहा हाक्या म्हज्या वार्डानूच आसा. तो आतां 30 वर्सां शॉप चलयता.
तो भाडकाराक डायरेक्ट पोस्टचे भाडे काडटा आनी पोस्टार त्याच्या अकाउंटाचेर घालता. आतां हांव हेका कितें ताजो तो उदाहरण बँकेक इन्स्ट्रक्शन दिलें ताजो येयल्यार पेमेंट घेना काय अशें. बरें आनी एक म्हाका सांगात एक हाजेर हे आमी हो इश्यू समाप्त करपाचे हाजेर तुजे कोतान मडगांवां कितलीं जाण इलिगल आसात कितलीं जाण लिगल आसात दुकानवाले. तर खूब जाणांनी ट्रेड लेसन घेवन येना. आमी तो आतां असो एक 20-25% तरी आसतले, 20-30% तरी आसतले जे तातूंत 30-35% आसता. पूण तातूंत वेगळ्यो डिफिकल्टी आसा. थोडेच आतां पळय आतां तुमी सगळे लोक म्हणटात न्यू मार्केटान सगळे कोण नॉन गोवन भरल्या सगळ्यांनी भाड्या दिल्या. सुशांत म्हाका एक सांग दिल्या खरें पण हय दिल्या म्हणटा मरे तूं सगळे भाड्या दिल्या मरे तूं. ना कितलींशां दिवपाक मेळना कायद्यान. दिल्या भाड्या मरे सबलेट करपाक मेळना. दिल्या भाड्या मरे दिल्या भाड्या म्हळ्यार 10 रुपया दिल्या काय 20 रुपया दिल्या भाड्या. दिल्या भरपूर तुमकां भरता फकत 10 रुपया आनी 20 रुपया. आतां तूं कसो सारको पॉयंटाचेर आयलो. जर म्युन्सिपालिटीन एक 500 रुपयांनी 1000 भर वाडले जाल्यार आतां तूं म्हणटा बोवाळ जालो लोकां मदीं बोवाळ जालो मदीं जे म्युन्सिपालिटीक फुटता तुज्या तोंडानूच तुवें म्हणून बरें पडलें. तुवें आतां कितें म्हणूंक सांगलें म्युन्सिपालिटीक भरता 10 रुपया 20 रुपया भरता आनी हांवें 500 वयल्यान जर 1000 रुपया केली फी केली जाल्यार हातून कितें खंयचे मळार पसून पडटा. मळार पसून पडना मागीर पूण जे इलिगल सबलेट करतात तांचे हे कॅन्सल कशें जायना. तेंच उलयता हांव. कशें आसा सुशांत बाब. जर मुगेले हांव जर कायद्यान म्युनिसिपल कायद्यान म्हाका म्हजें दुकान चलोवपाक मेळटा कारण ती ताजी दुकान न्ही तुमची दुकान ती घेतल्यात लिजाक किंवा आमचे भाड्यार दिल्या. सो हांव ती काडून दुसऱ्याक दिवपाक जाय कायद्यान. पूण तुगे म्हाका दिसता न्यू मार्केट पयल्या अर्दे मार्केट दुसऱ्याक सबलेट केल्ले आहा. टोटल गांधी मार्केटाचो आनी न्यू मार्केटाचो आमकां ताणें पळय डिटेल डेटा सबमीट केल्ले कडेन आसा. तांची टोटल सर्वे जाली. तो सर्वे मागीर तुमच्या सगळ्या मुखार दवरता. कशें आसा सुशांत बाब पळय सगळे गोंयकार न्यू मार्केटाक कितें करपी आमचे मडगांवकार भाव कोणीय जरी आपल्या गिरायक जाल्यार आपले पोटाक लावून खंय कोणा भाड्या दुसरे कडेन दिले जावं गे कळ्ळें. तातूंत हांव डिटेल वचना कित्याक दिलां कित्याक दिलें ना आमी कितें करता. पूण हाजो अर्थ असो जायना की सगळें टार्गेट म्युन्सिपालिटीचेर करप जायना. आमी म्युन्सिपालिटीन कोणाक सांगलां दुसऱ्या भाड्या दी अशें म्हणून ना. पूण एक्शन घेवपाचें घेना तुमी. आयकाय कोणाक घेतात. फाल्यां समज सुशांत नायकान समज दिला. आतां सुशांत नायक येदो वरिश्ठ पत्रकार आमी सुशांत नायकाचेर आसूं रे बाबा पळय गोंयकार आमी गोंयकार अजून पर्यंत गोंयकारपणान माणुसकी जपून आयिल्लो. माणुसकी दृश्टीन कांय उरलां पळय तें उरलां. आतां फॉर एग्जाम्पल सुशांत नायक समज चेअरपर्सन आसा दामोदर शिरोडकर दोगूय घनिश्ट मित्र आमी घनिश्ट मित्र आनी सुशांत नायकाक दिता आपल्या मित्राचें म्हाजें शॉप आसा न्ही सॉरी सुशांत कुंकळकर तातूंत भितर आमी दोगूय ताका समज दितलें आपल्या मित्राल्यान ताजेर कांय कितें पोटा लागून केलां आसतलें खूब अशें दिसलां आसतलें अशें तें. सो माणुसकी दृश्टीन सगळें उरलां. करपाक जायना अशें न्ही करपाक सगळें जाता. करपाक जायना करपाक सगळें जाता. पूण दामबाबाच्या थळाक आमी जेन्ना रावता पळय हें सगळें आज पर्यंत जें चल्लां पळय माणुसकीन चलकडे आहा. इलिगलिटी इलिगलिटी म्हटल्यार जाय तशें तो शब्द उच्चार करनाका तूं इलिगलिटी सगळे मडगांवकार दुखतले. सगळे मडगांव पळय प्रत्येक जाणाक आतां म्हजे शेजाराक एक म्हाका तेजें नांव येता नायक तो कोण तरी ताजी 2 जाण व्हडलीं भुरगीं आसा कॉलेजीक वता आनी ताजी खरीच परिस्थिती घरा कडेन बरी ना आनी खरीच ती बऱ्या कडेन तातूंत मार्केटान येयल्लें दुकान आसा कळ्ळें म्हाका 3रे लेनीक खंय तें दुकान ताणें तें कोणा कडेन चलोवपाक दिला. तो कितें म्हणटा आतां ताच्यान पयलीं तो मोटरसायकलीन वतालो मार्केटान आतां जेन्ना तेंय थंय वचूं जायना ताणें आतां कोणाक चलोवपाक दिलें खंयच्या आदेश दिले आसतलें ताजी फॅमिली चलोवंक जाय न्ही. हे तुगेलें एक जेन्युइन 2-3 अशेंच हातूंत भितर थोड्यांनी तुगेले हातूंत भितर ते मेजनान बिया घालून थंय भितर रिनोवेट करून ते आतां पयलीं भशेन तुगेले सोप्याचेर आशिल्ले हे दिसना पळोवपाक ते व्हडले आमचे गोंयकार भाव ना रे कोण हे सगळे आमचे गोंयकार भाव न्ही हाका लागून गोंयकार भावानच दिला न्ही गोंयकार भावान दिला गोंयकार भावूच बोवाळ मारता सगळे बरें आहा गोंयकार भाव बोवाळ मारता पूण हाजो जो कोण सामको तुका सारके पे करता ताजेर हो अन्याय न्ही. कोण सारके पे सारको जो कोण पे करता कायद्यान पे करता आनी हे दुसरे येतात आनी
अशें सबलेट करून आपल्याक कितले घेतात, म्युनिसिपालिटीक हे दितात, कमी दितात, हो तो ना, कमी सारको दिता ताचेर अन्याय न्ही हो. ताका लागूनच कमी दिता म्हणून आता सारको उलयलो तूं, कमी दिता म्हणून हे ट्रेडाच्या बाबतीन रिव्हिजन केल्ले कडेन आसा. ओके. कमी दिता म्हणूनच त्या ट्रेडाचे आता सारको उलयलो तूं गुणून सारकें म्हज्या पॉयंटार आयलो. ओके. तूं कमी दिता म्हणूनच आता हे रेटीचे प्रोविजन केल्ले कडेन आसा. ओके. कळ्ळें. आमी तातूंत भितर क्रायटेरिया केले कितें 20 स्क्वेअर मिटर पर्यंत 3000 रुपया, अबाउट 20 to 50 स्क्वेअर मिटर 4000 रुपया अशें. मागीर तातूंत क्लिनिक्सां वेगवेगळी, मागीर हॉटेल्स AC नॉन AC ती क्रायटेरिया आसा. तशें वेगळे वेगळे केल्ले कडेन आसा. आतां नान हॉटेल आसा, नान हॉटेलाक आमी 2500 दवरूंक शकना. ओके. कळ्ळें न्ही. ती वेगळी वेगळी क्रायटेरिया आसा. बाकीचे आनी खंय मेट्रोपोल हॉटेल आसा, आनी कितें बाकीची व्हडली व्हडली हॉटेल आसात. विशाल मेगा मार्ट आसा. ह्या मॉलाक आमी 2005 आमी आतां कशें केलां, ट्रेड लेसन 2500 एट पार केला सगळ्यांक. बारीक म्हणजे अरावंड 20 स्क्वेअर मिटर आसा पळय ताका सगळ्यांक 2500 रुपया केला. काल हांवें म्हजी भरला, म्हज्या गाड्याचे भरला. ओके. कळ्ळें. म्हज्या गाड्याचे 2500 भरला. तातूंत कितें वयल्यान हांवें लेटर केल्ले कडेन 5-6 वर्स 7-8 वर्स पयलीं हांवें मुन्सिपालिटी लेटर केल्ले कडेन म्हज्या गाड्याक हावस टॅक्स लागचे म्हणून. म्हजो गाडो दिन दयाळाचो गाडो, तांकां गव्हर्मेंटाच्या हाजे प्रमाणे म्हणजे ताच्या स्किमी प्रमाणे हावस टॅक्स लागना. हांवें लेटर केल्ले कडेन मरे म्हाका हावस टॅक्स लावची म्हणून. ओके. दमो आनी एक तुका सुरवात करता तेन्नाच परबी दिल्ली, कारण म्युनिसिपालिटी जी आमची पयलींची दिसताली तशी दिसता, पूण आमचें अजून गार्डन ताजे मुखाल्ल्या आनीक मडगांवचे हे सारकें तें ताका आमी मडगांवचो जशी म्युनिसिपालिटीक एक मडगांवचें भुशण म्हणटा तशेंच फुडले जे गार्डन आसा तेय मडगांवचें भुशण. पूण आज तुका 1-2 दीस जे व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता ते पळयले आसतले, थंय मडगांवचें गार्डन एक तेंपाचेर त्या गार्डनाक बसून ओपिनियन पोलाचे हे कशें लडपाचे ते थंय ठरताले. सगळे व्हडले येवन थंय बसताले, त्या गार्डनाक स्ट्रॅटेजीज ठरताल्यो. आज थंय सगळे बिगर गोमंतकी आनी मजूर न्हिदतात, ताका लागून थंय कोणाक पावल घालपाचें ना. एक ही जाली. दुसरे वटच्यान तुमी जे काडला आनी तुका फॉरेस्टाक दिला थंय मारला कुलप, सो थंयय कोण ना. सो अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. ही परिस्थिती कित्याक लागता आनी तुमचे मुखार चल्ल्या हे कित्याक लागता? सुरवाती पयलीं म्हणल्यार सुशांत, जे कोण लेबरर्स येवन गार्डना भितर न्हिदता पळय ताका कोण हांव न्हीद म्हणून सांगता येवन तांकां. तुमचे कडेन सेक्युरिटी ना? आयक मरे, हांव सांगता तुका. तूं जो क्वेश्चन घालता म्हाका क्लॅरिफिकेशन घे मरे. तूं एक म्हाका क्वेश्चन विचारता तातूंत भितर आनी एक नेगेटीव आन्सर क्वेश्चन विचारता. हांव तुका दामू शिरोडकार म्हणून विचारना, हांव नगराध्यक्ष. ओके. पयलो प्रश्न म्हणल्यार तांकां कोण आमी आपयतात आनी न्हीद म्हणून सांगतात? ओके. ना. ओके. तुजे हिशपान आमी तुका दिसता आमी प्रयत्न करना काय म्हणून? फाल्यां सकाळीं तुमीच म्हणटले आमी समज ताका पुलिसेक सांगलें ताजेर बडी मारूं ताजेर मार धांवले ताका धांवणयलें पळय म्हणटात. नगरपालिकेचे सगळे तांचे बडयार मार घालतात, तांकां बडयांनी मार घालतात, धांवणयता अशें म्हणटाले ते लोक. आतां हें घडटा कित्याक लागून सांगता तुमकां. कोण तरी काल म्हज्या आमदारांनी सांगलां, कोण तरी तांकां हाडून सकाळ फुडें दनपारच्या टायमार जेवण हाडून घालतात. तूं मुद्दम हांवें हाजेर स्टडी केला म्हूण सांगता तुका. हांव बारीकसाण ताजेर केलां. कोण तरी तांकां 11, 11:30-12 वरांचेर हाडून जेवण थंय दिता. आनी त्या जेवणाचे बाळे कोणी पोटां भुकेले आसता कोणी काम ना त्या आशेन ते थंय येतात. ते जेवतकीर मागीर थंय न्हिदतात. आतां कोण तरी आमी काल म्हज्या आमदारान काल पुलिसेकूय डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन दिले कडेन आसा, कोण जे तांकां जेवण तांकां खंय एक तरी वेगवेगळे आपोवपाचें एक जागो ठरवपाक जाय. आतां ह्यो समाजांतल्यो सगळ्यो गोश्टी समज म्युनिसिपालिटी घेवन बसली तर म्युनिसिपालिटीचें काम कशें करप? आतां तूं म्हणटा ते बारीक लोक मायग्रंट्स येता म्युनिसिपालिटीच्या सोप्याचेर न्हिदता, तूं म्हणल्यार ओपिनियन पोलाचेर थंय हें जाल्लें. आतां ह्यो सगळ्यो तर आतां कोण बस स्टँडाचेर कोण तरी हें करता आनी आख्या पावर जाग्यार. आतां काल आख्या म्हज्या वार्डान पावरा सर्कला कडेन 20 काय 25 जाणां अशीं ती बलून विकता ती सगळीं थंय म्हाका सगळ्यांचे फोन हळशीक केला. हांव पर्सनली गेलो तांकां सगळें. हांव पर्सनली गेलो, काडलें तांकां. मागीर इन्स्पेक्टर जालो, पुलिसेक इन्फॉर्म केलें. आतां 3 दीस आनी 4 दीस ना हांवें सगळें दंपाचें लेबर जावन सगळें तो एरिया निवळ केली. आतां हे लोक येवन बसता आनी करता तांचे बरोबर आमी प्रयत्न करना दिसता. तूं पुलिसे विचारा मरे, आमी म्युनिसिपालिटीन पळयता काय ना. तुमी आमचे सेक्युरिटी एजन्सी विचारा, तांकां आमी डायरेक्शन दिता काय ना. ह्या लोकांक येवन बसता तांकां आमी करतले कितें? बरें तांकां मारून धरून खंय धांवन येतले, दवरतले खंय? तुमी सांगात खंय दवरपाचें? सो
आतांच्या गव्हर्नमेंटान नवी आनी स्कीम काडची पडली, शेल्टर होम आसपाक जाय, शेल्टर करची पडले. आसपाक जाय खरें कायद्यान आसता. कोणाक शेल्टर फाल्यां समज आता प्रत्येक स्टेटीन जर प्रत्येक बारीक गोष्टीक तर शेल्टर कमी करपाक लागले, खंयची स्वस्त चलची ना. हांव तशें म्हणना, एक तूं आतां एखादी म्युनिसिपालिटी जी आसा, पूण ज्या तरेन मडगांव वचपाक जाय तें चलना हे तरी मान्य करता. रॉंग ना, हांव तुका सहमत ना हेका. मडगांव म्युनिसिपालिटीचे सगळे सिस्टमा ती बऱ्यांतली बरी चलता. मडगांव म्युनिसिपालिटी चल्ले आसा, एखादी पुलीस फेल जाता ना, हे जर हांगा सगळें चलतलें. पुलीस म्हणून कितलें करतले आतां ते. तुम्ही म्हाका एक काम कर, सोमारच्यान म्हजे बरोबर एक कंटिन्युअस तुजो प्रेसवाल दवर, तुजो रिपोर्टर दवर, आनी हांव प्रयत्न करता आनी हांव करता, हांव कितें करता आनी ते मागीर परते कितें रिएक्ट करता तें तूं पळय. ओके, हे जालें. आतां आनीक सामकें मडगांवचें दुखणें तो म्हणटा संसोडो. संसोडाचो पयलींचो जो हे आसा, तो आमचो पयलींचो चिकोल आशिल्लो, दोंगर आशिल्लो, निवळ केलो परबी सांगता काय. पूण अजुनूय थंय मडगांव म्युनिसिपालिटी एक क्लास म्हणटा, कोयराची प्रक्रिया करपाक तुमकां काकोडे धाडचे पडटा. तुमी एक आशिल्ले की ते बायोमिथेनेशन प्लांट थंय घालून तुमी तुमचे स्टार्ट करतले म्हणटे, ते अजून जायना. दुसरे थंय प्लास्टिकाचे स्टॉक कोण दवरिल्ले आहा ते वाडत आसात. सो ह्या हाजेर आनी पयर ते लिचेडाक लागून कितें पडले आनी कितें. सो ह्यो गजाली आसात, हे तरी मान्य करता. ही परिस्थिती मान्य करता का ना? अशाच म्हणटा मान्य ना म्हाका. कित्याक लागून म्हणटा? तुवें म्हाका संसदेच्या बाबतीन इश्यू काडलो. म्हाका सगळ्यात पयली एक परबी दिली, पयली पॉयंटाचेर परबी दिली आनी 6 पॉयंटाचेर एलिगेशन केलें. फाल्यां तूं सगळ्या प्रेसाक सांग एक पिकनीक करया आमी संसड्यार, कळ्ळी? संसड्यार बसून जेवया, पिकनीक करया, जेवणाचीच पिकनीक दवरया. पयलींचो संसदो आनी आतांचो संसदो कशी परिस्थिती आसा कितले जाणांनी पळयल्या. ताका लागून तुका परबी दिली हांवें पयली. पूण हे बाकीचे प्रॉब्लेम आहा ते आसात काय ना? ह्या 2 वर्सां भितर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आनी प्रामुख्यान म्हणजे मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर कामत हाज्या पूर्ण सहमतान संसदो इतले जाल्ले कडेन आसा. प्लांट खंय पावले? बायोमिथेनेशन प्लांट आमकां प्रपोजल आसा. पळय सद्याक आमकां गार्बेजीक गव्हर्मेंटाच्या ऑर्डरी प्रमाणे सगळे आमचे वेट वेस्ट सगळं काकोरा वता. आतां हांव परत आदेक सांगता, हांव गेल्ले तुमचे साश्टी कार्यावळीक सांगिल्लें मडगांवच्या म्युनिसिपालिटीक आतां वेट वेस्टाच्या पेक्षा ड्राय वेस्ट दिवपाची परंपरा वाडली, इतली वाडली. आतां म्हाका एक सांग सुशांत, गार्बेज वेट वेस्ट ड्राय वेस्ट ही कोणाची? ही तुजी, म्हजी, गौरांगाची, आमची. आमी गार्बेज आतां पळय म्हाका आतां आमची दोन एजन्सी आसा, मडगांवची एजन्सी आनी फातोड्याची एजन्सी 2 आसात. तांची अशी कंप्लेंट आसा, सर म्हणटा इतली ड्राय गार्बेज आनी तितलो आमी आज ड्राय वेस्ट येता पळय, तो ड्राय वेस्ट येयल्लो आयज आमी ड्राय वेस्ट आयच्या ट्रीट करतात. एक पसून आतां केन्ना चड 4-5 बेलिंग मशीन आसा पळय, खंयचें एक जरी मोडलें जाल्यार एक 5, 6, 7, 8 बेलिंग नेक्स्ट डे करपाचें. पूण आमची आयची ड्राय वेस्ट आमी आज बेल करतात. तूं संसदार येवन पळय म्हणा, तुका लागून तुका म्हणला हांवें लिचेटाचो प्रॉब्लेम ना. लिचेट पळय हांव तेंच सांगता. आतां कितें जाला, कांय लोकांचो दृश्टिकोनूच जाला मडगांव म्युनिसिपालिटीक नेगेटीव दृश्टीनच पळोवपाचो. हांव सगळ्या मडगांवकार मोठे ग्रामस्थाक लोकांक मागता, मडगांव कशें आसा, बरें खंय बरे मना विचार आयले, बरें जर दोळ्यांनी पळोवपाक दिसलें जाल्यार बरें दिसपट्टा आनी बरें घडटा. कळ्ळें? मडगांव म्युनिसिपालिटी पळोवपाचो दृश्टिकोनूच लोक थोड्यांनी वायट दवरला. त्या दिसा ते लिचार्ड भावून येयली, लिचार्ड न्ही. पयर जो फर्स्ट अचानक जो पावस पडलो पळय, थंय जी गाडी वयर चडटाना वयर जी स्टॉप जाता पळय, थंय इल्लें मारीक गळटा, तें रस्त्याक दाटून इल्लें मातशें दाट येयलें आनी बारीक पावसान कडेन ताजेर ती स्लिपरी जाली. आमी ते फायर ब्रिगेड हाडून म्हाका जेन्ना कळटा की आमी ते 2 ते 3 वरां भितर आमी तें क्लियर केलें. आनी आतां बसून आमी आज बसून आमी डेली आमी इंस्ट्रक्शन दिलां की डेली आमचे जे 30 ते 35, 40 लेबर काम करता. हांवें तांकां आतां वयले रोड पळयात, वयर जो रोड चडावसो रोड आसा पळय, रोड सामको चकाचक आसा. तुमी हांव आठवड्याक 2दा वता. कायमस्वरूपी सोल्युशन येवपाक शकना. कसलें कायमचं सोल्युशन येवपाक शकता? रस्ते सगळें संसद टोटल क्लियर मरे, डोंगर आशिल्लो सकयल आयले मरे, लेवल जालें सगळें. आनी कितें उरता? आनी कितें उरलां?
आता पळय फायर एक्स्टिंग्विशर घातला आमी थंय आतां हाजे सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयतात फुडल्या विकाच्यान टोटल 15 कितें सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयतात कळ्ळें न्ही आमी प्रयत्न करना आसतना आमी प्रयत्न करता आमी एक मशीनी 2 मशीन हाडून बसयली कळ्ळें न्ही पयलीं आमी चुट्टे येताले म्हणून चुट्टाचे आमी मशीन पावडर करपाचें बसयले हांव थँक्स टू कुर्तोरे MLA रेजिनाल्ड जितलो पावडर आहा पळय तो आपले कॉस्टसी व्हरता शेतांनी घालपाक ताणें कितलोसोच व्हेलो आतां मागीर सोण्ण येवपाक लागले नवो ट्रेंड जालो सोण्णांनी आडसर येवपाक लागली तें आतां बारीक करपाचें मशीन हाडून बसयलां कळ्ळें न्ही आतां कितें जालां लोकांनी झाडां मारून आतां मरे दनपारां 12 वरांचेर 12 वरांचेर म्हाका एक फोन आयलो कॉमान खंय कोणें घर रिनोवेशन केलां गव्हर्मेंट डेब्रेज न्ही ओल्ड घर रिनोवेशन नवें काडलां आतां तो मनीस ओल्ड घर रिनोवेशन करून नवें बांदता तातूंत भितर ताजें म्हणून म्हाका ताजें अभिमान वाटलो कारण कित्याक तातूंत भितर प्लास्टीक ताजे घराचे कितें तरी बाकी ओल्ड सामान आनी कितें हें लाकूड बारीक लांकडें बिकडें सायडीन मारलें आसलें तें आपलें खंय व्हरतलो हांव म्हणलें पळयता आनी हांवें कोऑर्डिनेशन करून मागीर सांगलें तूं एक काम कर तुजी गाडी घे आनी तूं म्हणलें संवसारार व्हर आनी खंय तरी घालपाक आमी तें तातूंत तें व्हरून आमी लांकडां ताजी चुट्टां पापेलांव एक काडलें आनी सेग्रिगेट केलें आतां सकाळची खबर अशें करून आमी करतात पण पब्लिकानूय चिंतून जायना रे आतां तूं सगळे कडेन रावंड मारून पळय मरे सगळे म्हजें नांव घरान म्हजें घर आसा रस्त्या सायडीन आनी म्हजे 4-5 माड आसा हांव माड पाडटा आनी ते सगळे चुट्टां आनी शेवकां आनी ते काडटा आनी भायर फुटपाथाचेर दवरता सगळ्यांची अपेक्षा जाल्यार मुन्सिपाल्टीन व्हरची अशी म्हणून आतां समज तरी आसतना व्हरना आसतना आमी व्हरताच आतां पळय फाल्यां रामनम आसा अशें जे करता अशें जे कोण करता फायन घालपाची एक हे आसा ते कित्याक हे करना आतां इतलीशी ट्रेड लायसनाची फी वाडयली इतलो बोवाळ मरे आनी अशें फायन मारपाचें मरे फायन मारपाचें सांगता मरे तूं पळय मडगांव म्युनिसिपाल्टी चलयता आसतना हांव सगळे हाचो विचार करता सगळ्यान पयलीं हांव तुका सांगता म्हजो आमदार श्री दिगंबर कामत हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा असो सपोर्ट ताणें म्हाका हांव चेअरपर्सन जावं हे पूण सगळे ताजे हांव इतलें केलां पळय ताजे सपोर्टा शिवाय हें शक्य नाशिल्लें आनी म्हाका प्रत्येकाक आठवड्याक 2 फावटी घेवन बसता आनी हांव कमीपणी ना कित्याक म्हाका जें सगळे बाबतींत म्हाकाच खबर आसा अशें म्हणून हांव कितें विचार ताजे कडेन कित्याक सिनियर मोस्ट लिडर आशिल्ले कारणान राजकारणाची बरी जाण अशें हांव ताजे कडेन सगळे गायडन्स ताजे कडेन घेता संसदे बाबतींत म्हाका दिसता आय हॅव गो हाय हार्ट्स टू चीफ मिनिस्टर माय MLA ऑफ मडगांव कारण जो संसद हांव त्या कदेलाचेर बसचे पयलीं आशिल्लो पळय आनी तो सरावंडींग लोक म्हणटा हांवें थंय बिल्डींग मारलें एक संसदार देखून सकयल एक पिनेरो म्हणटाची बिल्डींग मारल्या तो म्हाका सांगता पळय सांगतालो हांव तें गाडी म्हजी सर्विसींग करपाक लागलो हांव थँक्स टू काम हांवें कितें केलां रे ना बोलो पयलीं वास आसा टोटल वास बंद हांव बोललो टोटल वास म्हाका आख्याक येतलो पयलींचे लिचड इल्ले पडिल्ले आशिल्ले ताजेर इल्लो बारीकसो तो जर पावस त्या मोठो पडिल्लो त्या पावसान हांव वच आशिल्लें तेजे हे एकच कडेन जावना 5-6 कडेन जाला एकदम अनेक आता जर तू म्हणटा म्युनिसिपालिटी बरी चल्ल्या हे चल्ल्या जाल्यार मडगांवच्या आमदाराक आपल्या बर्थडे दिसा अशी स्पीच कित्याक करची पडली की ज्या दिसा मडगांवची म्युनिसिपालिटी सारकी चलतली तेन्ना लोकांचे सारके जातले आनी 1 तारखे साकून आपूण तें पळयतलो म्हणून हे कित्याक म्हणपाक लागून पडलें कित्याक म्हणचे न्ही पडली पाळी कित्याक आयली कसली पाळी ना म्हणल्यार 1 तारखेर आपण पूर्ण लक्ष घालतलो म्हणलं न्ही ओके पूर्ण लक्ष टोटल म्हणजे टोटल आमी डिसिजन घेतले कडेन कशें आसा तूं पळय ताणें तुमी अर्थाचो अनर्थ करनाकात कळ्ळें अर्थाचो अनर्थ करनाकात ना ना हांव प्रत्येक हांवें तुका लोकांक क्लॅरिटी येवची तूं क्वेश्चन करतना अर्थाच्या अनर्थान क्वेश्चन करनाका ताणें कित्याक अशें म्हणा तें पयलीं विचार करा पाळी कित्याक पाळी कितें कसली पाळी ती आमदाराक आपले कॉस्टची चिंताच आसता सदांच कळ्ळें आमी प्रयत्न केला की ज्या अर्थान आमी ट्रेडाची इल्ली फी इल्ली वाडयली कडेन आसा तातूंत भितर आमी ऑल्टरनेट डिसिजन घेतला की खंयचोच मनीस म्युनिसिपालिटी तो सफर जावचो न्ही हांवें आतां प्रयत्न केला हांव 100% तातूंत सक्सेस जालो म्हणना हांवें एक प्रयत्न केला सगळ्या भितर ऑन द स्पॉट डेथ आनी बर्थ सर्टिफिकेट थंय मेळपाक जाय ती आज मेळटा करेक्शन हांवें टायम सकाळ फुडें कोण एप्लिकेशन करेक्शन करपाक जाय सकाळचो टायम दवरला सांजचो टायम ना सकाळ जितलें करेक्शन येता ती नेक्स्ट नाल्यार 24 अवर्सां भितर 48 अवर्सां भितर मेळपाक जाय हेंय प्रोविजन केलें आतां मेळटा हांव अभिमानान सांगता कळ्ळें न्ही आत्तां ऑर्डर काडल्या हांवें फाल्यां शेनवार आनी आयतार म्युनिसिपालिटीक सगळे वॉलंटियर स्टाफ जाल्यार आमी शेनवार काम करतात अशें गेल्ले 3 म्हयने आमी करतात
आतां ट्रेड लायसन ट्रान्सफर हे 48 अवर्सां भितर आमी दिवपाचो प्रयत्न करतात. हांव 100% सक्सेस म्हणटा. खंयचेच आतां पळय 1 आनी 2 तारखेक आमी क्लोजिंगा लागून बंद दवरिल्लें. लोकांनी बेश्टोच बोवाळ थोडे हांव लोकांनी करुना बोवाळ. हे थोडे कोण पळय आसा पळय न्ही. एक हातूंत भितर एकच हे तुमी वर्सान वर्स बंद दवरता ते सगळे मान. एक 2 दीस पयलीं एक नोटीस काडून लोकांक सांगपा हे 2 दीस बंद आसतले हे सांगल्यार लोकांचे त्रास कमी जावचे नाशिल्ले. खंयचे नोटीस एवरी फायनान्शियल इयर क्लोजिंगा एवरी 2 दीस दवरता. एक तेच फायनान्शियल दवरतातच न्ही. तुकाय खबर आहा सगळ्याक खबर आहा ताजेर एक नोटीस काडली हाजेर आतां इश्यू कितें आहा. 2 दीस वर्स परत म्हणून दवरता हाजेर दवरतात ते कशें आसा. हांव फकत कांयच म्हणना दवरपाचे ना आनी हे एक जर लोकांक आतां उदक बंद जाता तेन्ना जेन्ना लोकांक पयलीं एक नोटीस येता की तांकां कळटा तुगेलें एक बरें तकलेची तुगेलें एक बरें म्हाका जाता तितले क्वेरी कशें काडपाचे हांव तो क्लॅरिटी येवपाक लागून जाता. वर्सान जे चालू आसता पळय ताजेर क्वेरी काडप क्वेरी काडप आसना. क्वेरी न्ही हें हो रुटीन प्रोसेस. हांव उपाय सांगता गव्हर्नमेंटाचो उपाय सांगता. फुडली खेपे अशें जावचें न्ही म्हणून उपाय कसो आसा. फुडली खेपे अशें जावचें न्ही म्हणून 1-2 दीस सांगपाचें आनी 2 दीस घेवचे ना म्हणून इतलें हांव तुका तेका लागून म्हणलां. हांव 100% आमी सक्सेसफूल अशें हांव म्हणना पूण केलां. बरें आनी कितें केलें तुवें म्युनिसिपालिटीक ते पळय हांवें म्युनिसिपालिटींत केलां. हांव म्हज्या आयुश्या भितर हांव आतां 4थी फावटी ह्या म्युनिसिपालिटी 3री फावटी हांव म्युनिसिपालिटी रिप्रेझेंट करता. कळ्ळें. एक फावटी म्हजी बायली निवडून आयिल्ली. कळ्ळें. हांवें केन्नाच असो प्रयत्न केलो ना आनीक अशें कितें हांवें हें केलां तें केलां. हांवें कोणा प्रेसाक फोन मारून चेंजीस कितें जाले काय म्हणटा तुका तूं सांग मरे तुका कितें दिसता. म्हणजे हांव तुजे ग्रुपाक कितें दिसता प्रेसाच्या म्हणजे टेन्युअराक कितें जालां अशें. हांव तुका एक सांगलें की हांवें तो सुरवातेपूर सांगलां. हांवें जे आज पर्यंत कार्यपद्दती किंवा हे तुजे म्युनिसिपालिटीचे बदल कितें जाला किंवा वेगळें कितें जाला तुजे हातूंतल्यान तूं जेन्ना हांवें ज्या दिसा ऑक्टोबराच्या 12 तारखेक जेन्ना 23 जेन्ना कदेलाचेर बसलो तो आज पर्यंत अडेच काळा कित्याक हांवें तुका उदळूच पयलीं सांगलां सगळ्यांक संपूर्ण सपोर्ट म्हजो आमदाराचो मेळिल्ले कारणान आमी कितें तरी करूं. हांव अशें म्हणना की हांव एकटो केला. आमी प्रत्येक मनीस प्रत्येक गोष्टीक माध्यम आसता. हांवें सदांच मानून आयिल्ले कडेन आसा. म्हणजे हांव केन्नाच वा करना की हांवें अशें केलां हांवें तें केलां. म्हाका जर कितें करता जाल्यार सपोर्ट करता दुसरें कोणें तरी केला ताजो सपोर्टाचे खातीर म्हजे कावन्सिलराचे सगळे कावन्सिलर्स म्हजे आमदार हे हांची सपोर्टाक हांव तें करूं शकलो. हांव एकटो प्रत्येक केदी व्हडली गोश्ट जावं कोणी जावं मंत्री जावं आमदार जावं एकटो कांय करूं शकना. खंयचे सरकाराचो सपोर्ट आसता गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट आसता ते सगळे सपोर्टान आनी सगळे कळत. ताका लागून हांव परत एकदां म्हज्या आमदाराकय देव कित्याक असो सपोर्टान म्हाका कितें हांवें जालें की आतां पळय म्युनिसिपालिटीचो आमी एक कलर मारया म्हणून हांवें प्रपोजल म्हणजे आमदाराक दवरलें. आमदारान 1 सेकंदान सांगलें मार खूब तेंप जालें पेंट आनी तें बरें दिसता. तातूंत ताजें व्हडलें सांगता तुका हांव. आतां फुडली 15 दिसा मिटींग दवरल्या. टोटल मडगांव म्युनिसिपालिटी रिनोवेशन करपाचें हेंय आमी ऑलरेडी प्लॅन ऑलमोस्ट आमी तयार केल्ले कडेन आसा. टोटल म्युनिसिपालिटी रिनोवेशन करता. टोटल सगळे टोटल रिनोवेशन आसा. टोटल रिनोवेशन कंप्लीट AC करता एक लिफ्ट करता टोटल फुल्ली रिनोवेशन करता म्युनिसिपालिटी. आनी हें आमी हांव गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांव श्री डॉक्टर प्रमोद हाकाय म्हणटा हें आमी म्युनिसिपालिटी खंय गव्हर्नमेंट आपल्या खर्चान करता. कळ्ळें न्ही. हें परत आनी बजेटान प्रोविजनय केले कडेन हांव म्हज्या आमदाराक आनी तांकांय हातांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण हें आमी घेवन हाजो अर्थ आतां हांवें DPC केली पळय 2 फावटी DPC केली. 2 फावटी हांवें DPC म्हणजे 55 हांवें स्टाफाक प्रमोट केले. ही DPC कित्याक पेंडींग उरिल्ली. हांव जे कांय लोक बोवाळ मारतात पळय तेंचे टेन्युअराक करपाक जातालें बरें कित्याक केलें नाशिल्लें. सुशांत बाब 187 लोकांची MSCP केली. MSCP म्हळ्यार कितें खबर आसा तुका कितें. MSCP म्हळ्यार एक म्युनिसिपालिटी स्टाफचो जॉबाक लागता. ताका समज 10 वर्सां पासून प्रमोशन मेळना न्ही कंटिन्युअस समज 10 वर्सां प्रमोशन ताका सॅलरीचो एक इन्क्रिमेंट दिवचो पडटा. कंटिन्युअस 20 वर्सां समज प्रमोशन मेळना ताका दुसरो इन्क्रिमेंट दिवचो पडटा. कंटिन्युअस 30 वर्सां समज ताका प्रमोशन मेळना ताका तिसरें इन्क्रिमेंट दिवचो पडटा. हांवें 30 वर्सांचें प्रमोशन तांचें इन्क्रिमेंट MSCP केली मरे. 30 वर्सां हांव 30 वर्सां पासून चेअरपर्सन आहा. फाटल्या लोकांनी हें कित्याक केलें ना. ही MSCP फाटल्या लोकांनी आतां पळय ही MSCP फाटल्या लोकांनी कित्याक केलें ना. त्या कदेलाचेर बसून गेले. फाटले चुकल्या म्हणून तुवें चुकपाक जाय अशें आतां कसो उलयलो तूं. आतां तूं कसो उलयलो.
आतां सारको उलयलो तूं फाटलें चुकपाक म्हणून आतां कशें आसा सगळ्यो 10 गोश्ट्यो एक बरो हातां घेवन ते हांवें कसो प्रयत्न केले कडेन गेल्ले वरता ते आतां एक गोश्ट एक ती गोश्ट सामकी पूर्णता व्हरून कंप्लीट करून दुसरी गोश्ट खाता हांवें पळय पयलीं डीपीसी केली MSCP घेतली कळ्ळें न्ही आमी जॉब्स जो LDC पोस्ट आसा ते आमी एडवर्टायजमेंट केले जवळ जवळ 2-2.5 एप्लिकेशन आयले की ताजोय आतां प्रोसेस जातलो कळ्ळें अशें एक काम केले कडेन आसा आनी MSCP आतां कितें MSCP ते सगळे पयशे फारीक करता एक 5 कोटीचें बर्डन आसा कळ्ळें न्ही 5 कोटी आतां हांवें तांकां कितें म्हणलां सिनियरिटी प्रमाणान टॅक्स वाडले हांवें कितें म्हणलां ताका आमी ती MSCP कशी दिवया जे सिनियरिटी प्रमाणान आसा पळय त्या सिनियरिटी प्रमाणान ती MSCP दिवया आमी दितले ते पयशे सगळं कशें तरी अरेंजमेंट करून तांकां दितले पूण हें केलें ना रे प्रत्येक स्टाफाक एक खंयच्या गव्हर्मेंट जॉबा लागून अपेक्षा आसता आपल्या लायफान एक तरी प्रमोशन मेळचें म्हणून प्रमोशनूय मेळप ना आनी इन्क्रिमेंटूय मेळप ना तुका खबर आसपाना हे MSCP करपाक हांवें कितले कश्ट सोदल्या पळय हे 3 जाण लोक जाणा एक दामोदर शेळके एज अ चेअरपर्सन डॉक्टर म्हणजे स्टाफ एक म्हाजो मडगांवचो आमदार आनी तिसरो देव थोड्याच्यो जे मनीस कामां आसा पळय ताचे पर्सनल फायली बसून आशिल्ल्यो पर्सनल फायली बसून आशिल्ल्यो आशिल्ले जाल्यार एक पेपर आसल्यार 4 पेपर ना 187 फायल्स आमी तयार केल्यो कळ्ळें न्ही आतां ही आमची भासाभास काबार करता आसतना तुका एकच लास्ट क्वेश्चन जाता एक मडगांवचो नगराध्यक्ष म्हणून आनीक तूं मडगांवा कडेन पळयता तेन्ना तूं समाधानी आसा काय समाधानी ना इतलें सांग आनी समाधान खंयच्या हाजेर तुका दिसता की साहेब बरें चल्लां मडगांव प्रत्येक मनशाक हांव ताजेर बरो प्रश्न विचारलो तुवें हांव तुका शाबासकी दिता ह्या प्रश्नाक लागून कारण कितें जाण मरे प्रश्न इतलो सामको भांगरा भशेन प्रश्न विचारलो तूं समाधानी आसा काय म्हणून हांवें तुका आतांच सांगलां हांव खंयचें म्हजें कार्य केलें हांवें ह्या कामाक हांवें हें केलें बरें केलें म्हणून हांव समाधानी केन्ना लोकांनी म्हणूंक जाय दामबाब तुवें हें हातूंत तुका कांय काबार करपाच्या टायमार एक लास्ट गोश्ट सांगता आनी तुका ताजेर कितलें मत पडटा ताजो नंबर दिता तूं म्हज्या म्युनिसिपालिटीन एक हेड क्लार्क जावन गेली तुका तूं कडेन वळखतलो तिका कमला म्हणून कमला नायक वळखता न्ही तिजो पयर म्हाका रातचो गेल्ल्या आठवड्याक रातचो 9 काय 9:15 कितें फोन आयलो रातचो दंबाब वळखली आपल्याक आपूण कमला रे म्हणपाक सीपी म्हणलें सीपी आपल्याक वळखता आपूण कमला मॅडम म्हणलें कोण कमला आपल्या कोणी मोडांतलो म्हणजे म्हाका फोन केला असो कितें लागून कोण कमला एक्स रिटायर्ड हेड क्लार्क रे कमला रे संदेश नायकाली भयण रे मॅडम म्हणलें सांग कितें जालें आनी रडटा फोनाचेर पळय फोनाचेर रडटा मॅडम म्हणलें कितें जालें कळ्ळें न्ही ना पळयलें आपूण पळय रिटायर जावन 12-14 वर्सां जालीं उरिल्लें आपलें जें आयुश्य आसा पळय आपूण जगतलींच पूण सदांच तुका बरें मानून जगतलीं हांव म्हणलें मॅडम कितें जालें म्हाका तेजे पयलीं कांय कळूं ना म्हाका ती म्हजे कितें आरोप करता काय कितें करता कितें म्हाका पयलीं कांय कळूं ना म्हाका ती सांगपाक लागली ज्या वेळार आपूण ते रिटायर जावन गेल्ली पळय त्या दिसा आपूण चिंतलेलें पळयलें कोणेंय तरी बाबा हे मुखार कदाचीत बसून आमी म्हजे म्युनिसिपालिटीक म्हजो पयलींचो कलर मारल्यार पेंट मारल्यार पुरो रे बाबा कळ्ळें न्ही हें आपूण चिंततालें पळयलें आपणें स्वप्न पळय तुवें कंप्लीट हें केलें जें आपलें स्वप्न आपूण जे आसा रिटायर जावन गेल्ली पळय न्ही वताली पळय न्ही तें आपलें स्वप्न पळय आज तुवें फोन केलें पळय आपलें पळय टोटल तुका हें आसा आपलो आशिर्वाद तुका आसा आनी उरिल्लें आपल्या आयुश्यांतल्यान आपूण सदांच तुजें नांवान हें करतलें हें पळय सुशांत म्हाका एक सांग हें पयशे दिवन मेळटा असले लोकांचें बरेपण पयशे दिवन मेळटा म्हाका एक सांग हांवें प्रसार माध्यमाक तुवें आतां तुमच्या 2.5 वर्सां जालां हांव केन्नाय प्रेस म्हणजे कॅबिनात येता हांव खंयच्याच कामाक हांव प्रसार माध्यमाक सांगता हांवें हें केलां हांवें तें केलां हांव केन्ना सांगता दुसऱ्यान बरें म्हणूंक जाय दाबो एक तुवें मान्य करता सगळे मान्य करतले एज तूं मडगांवकार म्हणून सगळ्याकय दिसतलें की आपले मडगांव आपल्या शार सगळ्याक बरें आसता एक म्हजो प्रयत्न आसा की त्या खुर्चेचेर पळय म्हाका कसलोच हांव बारीक घराण्यांतलो भुरगो हांवें पयलीं सांगलां म्हाका कसलीच अपेक्षा ना कांय ना तुमी सगळे मडगांवकारांक विचारा म्हजे कलीग कावन्सिलरांक विचारा म्हज्या आमदार मडगांवच्या जनतेक विचारा खुद तुमचे सगळे प्रेसवाल्यांक विचारात म्हणजे कोणा कडेन केन्ना भेदभाव ना आनी म्हाका एकच म्हणजे हांव त्या कदलाचेर बसलां म्हज्या हातांतल्यान कितें तरी एक बरें कार्य जावचें आनी हांव अभिमानान परत आनी शेवटी सांगता हांव कसलेंय म्युनिसिपालिटी कसलें प्रपोजल्स घेवन म्हजी जेन्ना आमदारा मनाक वता म्हाका आज पर्यंत म्हाका आमदारान प्रोत्साहन केलां तें गरजेचें
ना मग तू हें कित्याक करमतलो रे तें नाका तें मागीर पळोवया फाटीं दवर तें मागीर पळयता फुडें केन्ना पळोवया अशें म्हाका ताणें केन्नाच करूं ना हें गरजेचें म्हणजे जें हांव काम कितें घेवन गेला ताका प्रोत्साहन करता आतां तुमचे प्रसार प्रेसवाले भाव पसून म्हाका केन्ना म्हणटात ना मग तूं अशें करता कशें करता म्हणजे अशें कर हांव तशें करा गायड करता घेवप गायडन्स घेवप ही चर्चा करपाचें कारणच हें आशिल्लें की लोकांक भितर क्लॅरिटी येवची. येस येस दुसरें म्हणटा हांव म्हणटा तूं जें काम करता किंवा आमदार काम करता ते मडगांवच्या प्रेमांतल्यानूच करता डेफिनेटली आनी ताका लागून तूं म्हणटा अशें कितें त्रुटी उरल्या ती आसत पूण आतां काबार कशी करप आज हांव एक खुसबूस पळयल्या खंय तरी कळ्ळी आज हांव एक खुसबूस पळयल्या की कितें तरी फी वाडयली ती कितें ट्रेड आसा फी वाडयली ती बद्दल म्हाका व्हडी इलेक्शनां उडयता म्हणून कोणी तरी प्रेसाक फोन करून सांगला आसतलें अशें अशें खुसबूस बरें वाचल्या खंय लक्षांत येना खंय तर म्हाका हांव कोणे तरी खुसबूस बरयल्या म्हाका एक सांग पळय आतां ते एक मनशाच्या मदीं सगळें म्हज्या वळाच्या सांगपा जाता बाबा दामबाबान सगळें वायट केलां म्हाका मत मारनाका अशें म्हणून हांव थंय म्हणटा की पळय एकच दामबाबाच्या थळान हांव आतां तूं उलय हांव मागीर लास्ट उलयतां कारण काबार करता दामबाबाच्या थळान तुजें मन निवळ आसपा जाय विचार बरे आसपा जाय दामबाब तुका खंय शेणयना ह्याचें पुरेपूर्ण उदाहरण दामोदर शिरोडकर म्हजेंय नांव दामोदरूच हांव देव अशें म्हणना पूण दामबाबाच्या थळान जर कोण काम करता मनीस पळय ताजें अंतकरण निवळ आसपा जाय आनी ताजी भावना निवळ आनी ताजे विचार बरे आसपाय तुका देव आनी दामबाबांनी देव खंय शेणोवपाचो ना हें म्हजें प्रामाणीक मत. सो ह्याच आमी पॉझिटिव्ह हाजेर आमी हांगा ही चर्चा थांबोवया. तूं आयलो तुका हांवें म्हज्या स्वभावा प्रमाणे तुका थोडे ना तशें कांय ना सारके प्रश्न म्हाका अक्षरशः म्हाका सांगपा म्हणल्यार हांव केन्नाच कोणाचें दूख लावना म्हाका इतले गट्स आसा व्हील पावर आसा की हांव सस्टेन म्हणजे कोणें इलेक्शन केल्या पासून आतां काही लोक व्हिडिओ काडटा मरे हांव रेग्युलर तुमकां खबर आहा आख्या म्हजे हाजे व्हिडिओ कोण काडटा ते तुमकां सगळ्यांक खबर आहा तुमी प्रोत्साहन थोडे करता व्हिडिओ हांवें केन्ना आज पर्यंत कोणाक सांगला अरे हो मनीस म्हणजे व्हिडिओ काडटा ह्या चर्चेचो एकच हेतू आशिल्लो की मडगांवकाराक जे कितें चलता ताजे आनीक मातशी क्लॅरिटी येवची राजकारणात तुवें ती क्लॅरिटी दिली ताका लागून हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचे जे सगळे एकच क्लॅरिफाय करता राजकारणात जो मनीस कोण येता ताणें सगळें सस्टेन करपाक जाय. ओके एलिगेशन सस्टेनी पयलीं प्रामुख्यान करपाक जाय आनी त्या एलिगेशनाक तुवें केन्ना जाप दिवप आसना. एलिगेशन तोंडाचें काम आसता एलिगेशन करपाचें जशें तुवें आतां म्हळें पळय आपल्याक एक विचार की आपल्याक नेगेटिव्ह क्वेश्चन विचारपाची ती तुजी इल्ली धरती प्रसार माध्यमाची नेगेटिव्ह क्वेश्चन विचारची हांव दामोदर शिरोडकराक नगदशान सुशांताचें कांयच वायट दिसूना तुजी स्टायलीन तुजी स्टायलीन तुवें केलें म्हजी स्टायलीन हांवें आन्सर केलें हाजेर आमी चर्चा थांबयतात. देव बरें तूं कांय काळजांतल्यान देव बरें करूं सगळे आमचे पळोवप्या तांकां देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.